पासून शेंद्री तयार करपाची आदिवासी समाजाची कला ही इतिहास जमा जायत चल्ल्या। धावत्या संसारात सगळेच आधुनिक जाल्ल्यान हे शेंद्रेक आता मातूय मागणी ना। गोयात फक्त बोटार मेचपी कारागीर आसात जे हे दायज सांभाळतात। ही शेंद्री करपी जाणटी ही गोयची निमाणी पिळगी। आताची पिळगी हे दायज फुडें व्हरपाक तयार ना। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। चुट्टापासून शेंद्री तयार करप ही गोयची सामकीच आतली कला। आता ह्यो शेंद्र्यो चडश्यो दिश्टी पडनात। पणजे लोकोत्सवात आदिवासी हस्तकला दालन भरला। थंय केपें मालांतल्यान नेत्रावळी वाठारांतल्यो मानगाळ ह्या खेडे गांवांतल्यान आयिल्ल्यो चंद्रावती वेळीप, तुळशी वेळीप आणि लक्ष्मी वेळीप ह्यो चुट्टांच्यो शेंद्र्यो विणटात आणि विकपाक दवरतात। हे विशीं माहिती दितना चंद्रावती वेळीप हांणी सांगले, ती माडाची चुट्टां हाडटात, ताचे हीर काढून बारीक चिरतात आणि ती विणून शेंद्री तयार करतात। ही शेंद्री तयार करपाक 15 ते 16 दीस लागतात। हे खातीर पुराय दीस वता। 15 दिसाचो हिशोब करून ही शेंद्री 2000 विकता। हो दर आमकां परवडना, पण आमकां दुसरो आनी पर्याय ना। गावात फक्त सुमार 10 लोक हो व्यवसाय करतात, अशी माहिती चंद्रावती हांणी दिली। ही शेंद्री विकपा खातीर आमी बाजारात व्हरना। जर कोणे मागल्यारूच आमी त्यो तयार करून दितात। हे शेंद्रेक मागणी ना। जर कोणाक जाय ते आमच्या गावात येतात आणि व्हरतात। तशी मागणी असल्यार आमी पसऱ्यार व्हरून विकपाची। लोकांक हे विशीं चड काय खबर ना। जर मागणी असली जाल्यार आमी कितल्योशो शेंद्र्यो तयार करपाची, अशें चंद्रावती म्हणटा। आमी भुरगेपणासावन ही कला सांभाळटात। हे आमचे जाणट्यांचे दायज आमी फुडें व्हेला। ही कला आमच्या आवय वा सासूमाय कडल्यान घेवन ती आता आमी फुडें चलयतात। आताची पिळगी हातूंत रस घेना। हे जर तांणी शिकिल्ले जाल्यार बरें जावपाचे, पूण ती आधुनिक लोक आसात अशी खंत चंद्रावती हांणी उक्तायली। ही चुट्टां आमकां हाडपाक जाय, ती ओली करून आमकां सुकोवपाक पडटा। उपरांत हीर काडून आदोडेत चुडत बारीक कातरून घेवपाक पडटा। सूत तयार करून ते विणपाक जाय। हे सगळे प्रक्रिये खातीर आमकां ही शेंद्री करपाक म्हयनोभर तरी लागता, अशें तुळशी वेळीप हांणी सांगले। शेंद्री तयार जातकच 2000 आमी त्यो विकतात। पुराय म्हयनो हिशोब केल्यार कांयच फायदो सुटना। फक्त खंयूय कार्यावळीक आपयले वा कोणे करपाक सांगल्यारूच आमी त्यो करतात। व्हड प्रमाणात बाजारात हाडून विकिनात। हे खातीर सरकारी येवजण बी कांय ना। आमी आमचो खर्च करून विकपाच्यो आणि आमीच खावपाचे। सरकार आमकां काय दिना। आमी व्हड प्रमाणात शेंद्र्यो करिनात। आता लोकोत्सवा उपरांत सरकार कितें दिता बी जाल्यार पळोवया, अशें वेळीप म्हणटा। हो आसलो प्रतिनिधी समीप नार्वेकार हाचो खासा रिपोर्ट। अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करा।